स्फोर तुमचे सोबे असू. आयज आमच्या संवसारांत आनी पवित्र सोबेन भलायकी परिस्थितीचो दीस मनयता. आमच्या समाजांत जिन्सांचो पिडा रोग वाडत आसा. कोरोना व्हायरस ही जावन आसा नवी पिडा. थोडे पिडेक इलाज आसा, थोड्यांक इलाज ना. कांय मनशांक पिडेन कश्टवता जाल्यार कांय जाणटी खोटी दुखींनी अणभवता. पिडेन कश्टवतेली मनशां पेकोवणी आवडेता. जेजून साबार तरेच्या पिडेवंतांक पेकोवणी दिली. बेऱ्याचे कान उकडले, मेलेल्यांक जिवीत दिलें, मोलाच्यो जिबो सोडयल्यो, कोडकारांक निटोल केले. जेजू जावन आसा आमचो पेकोणदार. आयचो विशय जावन आसा मारयेचे विनवणेन पिडेस्तांनी देवाची पेकोवणी अणभवूंक आमचे शीन राव. आमच्या जिवितांत पिडा कोश दूख येता तेन्ना मारिया आमची मोगाल माय आमकां सांगात वता आनी आमचे पासत देवा लागीं विनंती करता. आमचे पिडेन जेजू आमचो पेकोणदार म्हूण भावार्थ धरून ताचे कडल्यान विनंती करूंक ताकाच अणभवूंक मारिया आमकां शिकयता. मारिया भाशेन आमच्या पिडेवंता सोबें आमचो मोग हुस्को दाखोवया, बरें उतर दिवया, भेट करुया आनी थोडो वेळ ताचे बरोबर सारुया. आयज खेरीतपणान आमच्या गांवच्या पिडेस्त भाव भयणान आपले पिडेन मारयेचे विनवणेन देवाची पेकोवणी अणभवूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. ही चित्तां आमच्या मनान धरून हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. मिसाची भेट जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हड देणें जें आमकां पेकोवणी दिता आनी आमकां एके भाशेन सगळ्या पिडे शिडेंतली इलाज दिता. ह्याच मनान हे मिसांत वांटो घेवंक आमची काळजां मनां आमी तयार करुया. पातकाचें कोड आमकां फुटलां सायबां नितोळ कोड, तर आमचेंच पातक ओडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून कोणाक विचारून वायट दारान आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. ह्या पासत मागीर सदांचां पार मरे सगळ्या युतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परांत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोन्नेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थूया. लॉरेन्स ह्या आमच्या भावाचो आयज वाडदीस. ह्या वाडदिसा सुमयार ताचो उगडास करून ताका सासण्याचें सूख मागुया. तशेंच सांताना लॉपीस हांगा फार्मारे वरवीं घेतलेल्या सगळ्या उपकारां आनी देण्यां खातीर देवाक दिनवासता. तर तिची दिनवास सगळे किरीत भाशेन सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासूं. तशेंच आमची जोणेकल्याचे मागणे सावली. सायबा आमकांय सगळ्या पिडा शिडेंतली राख आनी सांबाळ पूण लूट सायबिणीचे विनवणी मागुया. सर्वेस्परा ओगणीत काकुतेच्या बापा, आमचे ओस्कोतायेन तुजो आदार आनी आसरो चडूंक आमी ओत्रेकता. पातकां कोता विणे गोरबी समोलोले तुज्या पुताचे मायेचे विणवणेन कोणवाडायेन मानून घे आनी आमकां सोर पिणे शिडेंतले राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सास्वत शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेता आनी रासमोत चलयताय सासणाच्या सासणा. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एकदां जेरोबोआम जेरुजालेमांतलो भायर सरलो आसता शेलोचो अहिजा प्रभाती ताका वाटेर औशीत मेवलो. अहिजान एक नवें न्हेसपा आवरण घाल्लें. ते दोगूय एका उकट्या मोलार आसले. अहिजान आपलें नवें न्हेसपा आवरण घाल्लें तें काडलें आनी तें पिंजून ताचे 12 कुडके केले. आनी जेरोबोआमाक म्हटलें, तुका 10 कुडके घे, कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें उलयता. सालामावांच्या हातांतली राजवटकी हांव पिंजून दोशीक कोत्ता आनी 10 कुलां तुज्या ताब्यान कोत्ता. म्हज्या सेवकाक दाविदाक पासत आनी इस्रायलाच्या सगळ्या कुलां मदलें हांवें वेंचून काडलेल्या शारा जेरुजाल्या पासत हांव ताका एकूच कुल सांबाळूंक दवरतलो. आनी अशें इस्रायल कुल दाविदाच्या घराण्यांतलें आयज पर्यंत परसलेलें आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. देवाच्या उतरांचो जबाब जातलो. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी. सगळीं म्हणुया, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी. परको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्या देवाक गोजूंक नाका. जाणें इजिप्ताच्या देशांतली तुका भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी. पूण म्हजे परजेन म्हज्या उतराची बेपरवा केली ना. इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मांडली ना. देखून ताची निबर वती काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें न्हय. हांवें तांकां तशेंच सोडलें. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी. म्हजे परजेन म्हजें मात आयकलें जाल्यार इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट धरली जाल्यार एकाच पारान तांच्या दुस्मानांक हांव जिखतलो आसलो. तांच्या वैऱ्यांक म्हज्याच हातांत मार घालतलो आसलो. जबाब, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी. उद्गार. सर्वेस्परा
दिसपूर तुमचे सोबे आसूं. वरकू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिदोनाचे वाटेन देकापोलीस प्रांता मदल्यान गालिल्याच्या दोर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या बेऱ्या मोन्यांक ताचे सरशें हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मोदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली तिपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर सरकाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, हे फाता मुणगे उक्तो जाव. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूय सांगिनाकात म्हूण जेजून ताका फर्मायलें. पूण जितलो ताका तो फर्मायतालो तितली ओदीक ती परगडटाली आनी तितली ओदीक अजाप जावन म्हणटाली, हाणें सगळें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयज लुट्टी बागयो तांकवार मरिया हिची परब आमी समोर उमता. ह्या गांवांनी जायतो लोक आनी अदीक करून पिडेंत आसलेलो लोक वेता आनी बरो जावन येता. कित्याक ती स्वात एके भाशेन वेगळेच तरेची. थंय पिडा रोग आसलेली वेतात, सायबिणीचेर भावार्थ विस्वास दवरून बरी जावन येतात. जायत्यो मिलाग्री जायत्यो अजापां थंय घडटात. आयज आमी करीत भाशेन आयची वाचपां घेतल्यांत आनी वाचपां एके भाशेन आमकां दाखयता कोण भाशेन जेजू मनशाक पेखोवणी दिता, बरी करता. आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कोण भाशेन एका बेऱ्या मोन्यांक जेजूशी हाडलो लोकांनी, बरो जावचे खातीर ताका हाडलो आनी जेजून ताचे विशीं कितें केलें तें आमी आयकलां. ताच्या कानान बोटां घातलीं, आपली तिपी ताका लायली आनी म्हटलें, एफाता उक्तें जाव. आनी ताचो त्याच वेळार आनी तेच घडयेर बेऱ्याचे कान उक्ते जाले, ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो कुशाल जालो आनी सगळीं कुशाल जालीं आनी देवाक वाखाणूंक आनी परखडूंक लागलीं. जेजू तांकां खरायेन सांगतालो, कोणाकूच सांगिनाकात, परगट करिनाकात, तितली ओदीक ती परगट करताली. प्रिदेच्या बाबा भणीनो, जे आयज जेजून मिलाग्र केली, अजाप केलें, बेऱ्या मोन्यांक बरो केलो, ते आमी जण एकल्या सवें केल्लें आसा. ज्या दिसा आमी बावतिस्म घेतला त्या दिसा केरीत खुणा कानाचेर कुरीस काडून, जिबेचेर कुरीस काडून पाद्रीन म्हटलेलें आसा, एफाता म्हणजे ताचे कान उक्ते जावं, ताची जीब सुटो, देवाच्या वैभवाचें उतर आयकून घेवंक आनी हें उतर परगटूंक आनी जेजूचेर ओदीक भावार्थ विस्वास दवरून जियोंक. हें की गरजेचें. आमचो भावार्थ वाडटलो आनी आमचो भावार्थ ओदीक थीर जातलो जाल्यार हेंच गरजेचें. देवाचें उतर गरजेचें. देखूनच आमी तरी तेचे जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार बेऱ्या मोन्यांक
कसलो जिविताचो अनुभव ताका आसतलो काय ताच्यान उलोवंकूय जायना आयकूंकूच जायना एकसुरपण कशें तर असल्या एकसुरपणांतलो जेजून बऱ्या मोन्यांक सुटका दिली आनी हे भाशेन देवाचें उतर आयकूंक आनी परगट करूंक ताणें ताका फावो केलें आनी आमकांय सगल्यांक देवान हे असल्या हातूंतली निवाल्ल्यान आमकांय सुटका दिल्या आमचे कान उक्ते केल्ले आसा आमची जीब उलोवपाक आयती केल्ली आसा तर खऱ्यांनीच हें व्हडल्यांतलें व्हड देणें देवान आमकां दिल्लें आसा म्हूण ओळखून घेवया आनी आयच्या दिसा देवाक दिनवासुया देवान आमकां ही पेकोणी दिल्ली आसा देवान आमकां ही इंग्रियां दिल्लीं आसा आयकूंक आनी आमची जिबेंतल्यान परगट करूंक तर जेन्ना तरेन देवाचे उपकार आमी घेतलेले आसा देवाची देणी आमी अणभवलेली आसा देवाची पेकोणी आमी अणभवलेली आसा ती आमी परगटूंक जाय ही परगटणी आमी करता कित्याक ती आमकां सगल्या असल्या बांदपासांतली सुटका दिता तर ह्या खातीर आमी देवाक आयच्या दिसा दिनवासुया तर आयच्या पयल्या वाचपान देव सालोमाच्या राजाचे कुडके करूंक थारायता कित्याक सालोमा देवाची आज्ञा पाळिना बगोर दुसऱ्या देवांक बसता देवाची आज्ञा पाळप ही आमच्या जिविताची खरी भक्ती जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकना आनी ताच्यो आज्ञा पाळिना तेन्ना देवान आमकां ह्यो आज्ञा दिवपाच्यो हेतू आमी नाकारता हें करता तेन्ना आमी देवाचे कुशे प्रमाणे जियेना आयज मारयेच्या जिविताचेर नदर घातलेली आमी पळयता मारिया देवाच्या उतराक आयती जाली ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जा म्हजे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे सदांच देवाची खुशी करून जियेली ह्या खातीर देवान तिचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून आयज तिचे मारयेचे विणवणी आयज आमी केरेत भाशेन सगळीं पिडेस्त जाल्ली आयिल्ली आसा ही पेकोणी मागूंक मारयेचे विणवणेन जेजून आमकांय हो पेकोणेचो हात लावन बरी करूंक पिडे शिडेंतली आमी मागूंक आयल्या असल्याच मावळटान आमी मीस जाल्या उपरांत ही पिडेस्ताची मागणी घेतल्या हो दितल्या मदीं करून चड करून पिडेस्त आसलेल्यांक आनी जाणट्यांक गोठाय आनी बोड पिडेंत आनी ओस्कोतायेन जायते पावट घोडे आमी बेजार जाता आमी घोडे निराशी जाता पिडेन घोडे आमी जायते पावट कोश्टवता आनी असले कोश्टांनी दुखी कोंतींनी आमी जायते पावट देवाचेर शिणटा देखूनच आमकां हे पेकोणे वरवीं देवाक अपमान करिना जावचें देवाचेर आड वचना जावपाक आनी हे भाशेन देवाक शिरापना जावंक ही गोठाय ही पेकोणी ह्या तेलाची मागणे वरवीं आमी घेता सगल्या वायटांतली पिडेंतली ताका निवार म्हूण सगल्या ताळण्यांतली ताका निवार म्हूण ही पेकोणी घेवन आमच्या जिवाक गोठाय धीर आनी बोड आमी घेता भावार्थान ही समोरमणी करूंक आमी येयल्या तर हे समोरमणेन वांटो घेवया आनी मागुया पिडेंत आसलेल्या खातीर पिडेस्तांक भेट करुया पिडेस्तांक आदार दिवया आनी हे भाशेन आमी तांच्या जिवितांत पिडेस्तांच्या ताका धीर आनी गोठाय दिवंक ताका सांगात करूंक ताका भेट करूंक ताची निगा घेवंक आमकांय उदार काळजाची कोर म्हूण मागुया तर ह्या घडार आमच्यो गरजो आमचे आवडे उबी रावून सर्गीच्या बापाक उबारुया
आमच्या गांवच्या पादवीकारान आनी क्रिस्त प्रसादाच्या ओस्टोदार मोंडियारांनी गांवच्या पिडेवंता सभेक आपलो मोग उस्को दाखोवंक आनी क्रिस्त प्रसाद तांकां वांटूंक आनी देवाचेरूच परवासो धरूंक शिकयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जाणटे आनी पिडेस्त भाव भयणांक फावो त्यो सवलती वखद आनी तांची निगा घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. ह्या संवसारान कोश्ट पिडा दुखीची वाट चलतना आमी सदांच मारयेचे विनवणेन जेजूक अनुभवूंक आमचे जिविताक पेकोवणी मेल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या गोंयच्या आनी गांवच्या मेलाल्या भाव भयणांक देवान तांची काकूट करूंक तांची पदकां बगसूंक सोर्गीचें राज फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. सगल्या आमच्या पिडेस्त भावां भयणांक सगल्या वायटांतले आनी ताळ्यांतले निवार म्हूण पिडेस्तांची चाकरी करतल्यांक आदार दी म्हूण आनी हे वरवीं सगल्या पिडेस्तांच्या दुखी कोंतेनी तांकां इलाज आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. गायनाचो अंक C1. आमचे दोराक तूं हाडून सर्वेस कोराक पेटोवया. आमचे दोळे तूं हाडून पळोवया. आमचे काळीज पाडून देवा काळजाक पेटोवया. आमच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया. सर्वेस परमेश्वराच्या लोलया जोडे मोडा. मनशाच्या मोडान केला आटा उड्या सोड्या दाना. आमी बलिदान घडयता उत्तम रोगडी जाता आमकां. जिवीत दिवपी कारा म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयनीक
आमच्या आज्ञे पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मुनीसांच्या तुझ्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयतान चोलम घेताना तिची आंकवार पोणी पाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केले. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं, आनी अशें आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सौर कार्यांनी सौरताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबे समया लुद्दी निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका थाड्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्याच एकल्याच पुताची ती आमोय जाली आनी सासणीक प्रकाश आनी संवसाराक फांकुयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणे कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. बाबांताचो गोठ परगटुया. Jesu melo, Jesu
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा लॉरेन्स लोबोआची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवणपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडचडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. पिणेंत आसलेल्यांचो उगडास करुया. जावं हांगासर आयल्यांत, जावं थोड्यांक येवंक जावंक ना, जावं घरांत आसा, हॉस्पिटलांनी आसात, खंयसरी तीं आसात, तांचो उगडास करून ह्या पिडेंतली तांकां इलाज दी म्हूण, पिडेंतली चिडेंतली बरी कर म्हूण मागुया. अशी आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा काबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सगळ्यांक बरें आरोग्य फावो जावंक लोट सायबिणेचे विणवणेन बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वागातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
바깥에 암지 아긋고 암지 아긋고 내 마치 제리에 성사라제 바깥에 암과 샤티디 암과 샤티디 Posto Gesù, muncia zuzzullo. तांकां तरेच्या पिण्या रोगांतली ताणें बरी केली आनी पिकोणी दिली. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. D21.
प्रार्थूया. कोणगड्या बापा पागयो ताकवारणारे कमी आयस मान दिताना तुम्ही आमकां सर्गेच्या जेवणाक दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोष मोरी जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांगपान मायेची भेट घेवन तिची ओरवी आमकां फावो जाल्ल्या सडवडाची भोगतीपणी साखळी करूंक आमकां करपाक दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवांत. आतां आमी मागणी दितेल्यो सगळ्यांनी बसचें. कोण पिडेस्त आसा ताणें मुखार येवचें वा कोणें आमकां दाखोवची कोण आमकां मागणी दिवपाची पळय ती. बसून आमी जाणा पिडेस्ताची मागणी म्हटल्यार अदीक करून पिडेस्तां गंभीर परिस्थितीन आसलेल्या तशेंच जाणटी थंय वसोंक आसात वसोंक जाल्ल्या ही मागणी दिता. आनी ही मागणी दिवप म्हटल्यार पिडेस्तांची ते मागणेचेर तांकां आमी लायता. तांच्या कपलाक लायता तशेंच तांच्या हातांक लायता. ताका चड वायटांतली काडल्यांतली निवाड म्हूण आमी मागता. हे मागणे वरवीं सर्वेस्पर देव तुजी काकूट करूं अशी तुका पातकांतली निवारूं आनी तुजें तारण करूं. दयाळपणी तुजे कोश्ट ल्हव करूं आनी तुका भलायकी परतून दिवं. ही जावन आसा पेकोणेचीं उतरां हे मागणे विशीं आमी म्हणटा. तर सगळ्यांनी हें मनान दवरचें आनी ही मागणी आमी आतां तांकां दितेल्या.
सोर्गीस्फोट तुमचे सगळे आसूं एक आशीर्वाद तुमकां दिता आशीर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो मागायात दर एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब जावं दी आमेन. सोड पदवीदार देव बाप तुमचे आशीर्वाद घालूं आमेन. देवाचो पूत तुमकां बरी भलायकी दिवं. पवित्र आत्मो तुमकां आपल्या प्रकाशान सांबाळूं. देव तुमची कूड आनी आत्मो राखो आनी सांबाळो आनी सोड पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. गायन song T12. Why